मडगाव कालकोड्यार कृष्णाच्या देवळातल्या नंदीची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणातूय कोर्टान मंगळारा फ्रांसिस पेरेराक निर्दोष थारायलो। मडगाव ओल्ड मार्केटातल्या JMFC कोर्टान सकाळी निकाल दिलो। प्रत्यक्ष साक्षीदार आनी ठोस पुरावे ना म्हणून फ्रांसिस आदींच 4 केशींनी सुटला। सरकारी आदोगाद फ्रांसिसाच्या कबुलीचेर पात येवन आर्ग्युमेंट घालता आनी एकार एक केशींनी तो सुटत आसा। तेचे मारगांव पुलिसांनी चार्जशीट घायली की जुलय 2017 ताणें कालकोंडा मडगांवां एक कृष्णा मंदिरां वचून एक तुळस आनी नंदीची मुर्ती पडली म्हणून। सो हांवें लास्ट टायम एप्लिकेशन घायलें डिस्चार्ज करपा ताका की ते कांय एविडन्स ना म्हणून। सो आमगे आर्ग्युमेंट जालो म्हणटरी कोर्टान आज ऑर्डर पास केल्या की तेजे कांय एविडन्स ना आनी हेंच ताका डिस्चार्ज केला। आनी टोटल 4 केसीन डिस्चार्ज जालो तो, ही धरून 5 आनी तेगे काल 3 केसी आर्ग्युमेंट जाले ते ऑर्डरी दिलाय 3 20 तारखेर आनी एक आसा ती 22 तारखेर दिल्या ऑर्डरी। Even all this cases should be the same discharge. We advocate moved applications for the directly for the discharge because there is no proper investigation has been done, and the MO has been attached. Those MOs are not even mentioned in this Panchanama. MO means the hammer has been attached by this police officer, stated that the hammer has been used to destroy this crosses. But in Panchanama, nowhere it is mentioned that hammer has been used to commit a offence. देशभरातले BSNLचे कामगार युनियन 2 दिसाच्या संपार गेल्यात। मंगळार बुधवार 2 दीस संपार। थर्ड पे रिव्हिजन सेटलमेंट टावराक सबसिडरी कंपनी करची न्ही असल्यो कितल्योशोच मागण्यो घेवन BSNLचो स्टाफ संपार गेला। सरकारान खंय मध्यस्थी करून मागण्यो जाग्यार घालच्यो। आयच्या स्ट्रायका भितर सगळे युनियन जे BSNLची जितले युनियन असोसिएशन आसा पळय न्ही ते 100% पार्टिसिपेट जातात। ऑल ओव्हर इंडिया हो स्ट्रायक सक्सेसफूल जातलो आनी जाता। इतलें सांगपाचें आसा की सगळी लोकांनी आमकां मातशें कोऑपरेट करचें। आमचे डिमांड्स जो पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या हातात आहात आनी अजून तेजेर कांय एक्शन जायना त्या खातीर हो लास्ट उपाय म्हण आमकां स्ट्रायकाचो वचपा पडटा। जो हमारा डिमांड है जो थर्ड पे कमीशन और टावर कंपनी बंद करने के लिए, सेपरेट कंपनी बंद करने के लिए, ये हमारा डिमांड पूरा करने के लिए हम लोग 2 दिन का स्ट्राइक कॉल अप किया है। ये हम मीडिया को दिया है और इसमें अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम लोग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक करने के लिए नोटिस दिया भी है। डिमांड हमारा थर्ड पे कमीशन और टावर सेपरेट कंपनी करने के लिए, बंद करने के लिए, ये हमारा डिमांड है। जो पे कमीशन है, पे कमीशन का बोले तो हम लोग जो डिमांड रखा है हमारे अंडर कमेटी BSNL बोर्ड ने भी अप्रूवल किया है, गवर्नमेंट के पास दिया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ भी जो पॉजिटिव थिंग्स नहीं किया, इसलिए हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा। मंगेशी टुरिस्ट आनी देवळान दर्शनाक यो वच करतल्यांच्या स्वागताक कोयर प्लास्टीक असलो पसारो। मंगेशाचे देवूळ महाराष्ट्रानूय फामाद। दर दिसा बसी भरून टुरिस्ट मंगेशाच्या दर्शनाक यो वच करतात। मात ह्या वाठारांत कसलीच सुविधा ना। टुरिझमाची एक बिल्डिंग आशिल्ली, सरकार नजर घालिना जाल्ल्यान ती बंद पडल्या। पंचायत हात फाफुडटा, बोट दाखयता सरकाराक। हे मंगेशी टुरिझम जवळ जवळ हांगा दिसाक 3 ते 4 हजार डेली लोक येता। म्हयन्याभरात जर हिशोब करीत जाल्यार लाखभर टुरिस्ट हांगा म्हयन्याक येता। अशा जाग्यार जे टुरिझम खरें आज हांगा टुरिझम डिपार्टमेंटाचे जे हांगाची बिल्डिंग आसा जेतून रेस्टॉरंट चलताले, रूम्स आशिल्ले, टॉयलेट फेसिलिटीज आशिल्ल्यो, जे अशें आज घडघडटले आशिल्ले रेव्हेन्यूआ बाबतीन हो एक बरो सोर्स आशिल्लो रेव्हेन्यूआक सरकाराक, ते आज सरकारान हांगा पाडंग दवरला। जे बिल्डिंग कॉलेप्स जावपा पावल्या, मेंटेनन्स नाशिल्ल्या कारणान आज रेस्टॉरंटूय हांगा चलना। जे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तो लाखांनी सरकाराक ड्यूज आसा, सरकारान ते ड्यूज रिकवर करपा खातीरूय कांय अजून स्टेप्स घेतलेले ना। अशा वेळार जेन्ना हांगा आमी 2012 फाटल्या बॉडी जी आमची आशिल्ली तेन्ना आमी जे करस्पॉन्डन्स केल्ले 2012 मागीर एवरी इयर आमी करस्पॉन्डन्स केला, सरकारा कडल्यान कांयच रिप्लाय येवना। हांगा आमकां टॉयलेट जाय म्हणून। ही गार्बेज जी जाता ही गार्बेज पंचायत कलेक्ट करता आणि आता काल पासून सांची गार्बेज हांगा इतकी आशिल्ली की फेसबुकार पोस्ट करून पंचायतीचे इतको तो फोटोज ते व्हायरल जाल्ले, जेणे करून कमेंट्स जर पळयले जाल्यार सगळो ब्लेम पंचायतीचेर आशिल्लो। सो मुद्दम हांगा स्पश्ट करूंक सोदता की अजून पर्यंत सरकारान
जो टेंडर जाल्लो पार्किंग फी कलेक्शनाचो टेंडर जाल्लो सरकारान कित्याक कॅन्सल केलो हेजेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें आणि हेजे फुडें सरकार हांगा जे व्हडले टुरिजम आणि हे टुरिजम पार्किंगा पासून लाखांनी म्हयन्या उत्पन्न येवं शकता ते सरकारान पार्किंग कलेक्शन हांगा कित्याक बंद दवरला हेजेरूय सरकारान उत्तर दिवचें आणि आतां पर्यंत आमचो पंचायत जर हांगा गार्बेज कलेक्शन करतलो म्हणीत जाल्यार पंचायती कडेन फक्त 1 लाख रुपया वर्साक फंड आसा गार्बेजी खातीर प्रोविजन केल्लें गव्हर्मेंटान जेणे करून ज्या 1 लाख प्लास्टीक गार्बेज मेनेज स्कीम ज्या स्किमी अंडर आमकां 1 लाख वर्साक येता हे 1 लाखान ही परत आमकां गार्बेज उखलपाक शक्य आसा काय कितें आनी जे हांगा जगा वयल्यान जे ट्युरिस्ट येता जो मंगेशी वर्ल्ड मॅपार टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणजे लागलेले आसा ते हांगा येता आनी गार्बेजीचे फोटो काडून व्हरता आनी येताच एंट्रन्साचेर तांकां हें दृश्य पळोवन हें सरकाराक परवडटलें काय कितें हेचे फुडें ही आमची इमेज जगा मुखार दवरपाची आनी ट्युरिस्टां मुखार दवरपाची आयज आमी जे जमलेले आसा ते अशें हितून आसा की एक भारताचो ट्युरिजम प्लेस मंगेश देवस्थानाच्या एंट्रन्साक आमी आयज पंचायत म्हणून आमी खूब हांगा जो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा तो खूब आसा एक मेन म्हणल्यार एक ट्युरिस्ट प्लेस आसून सुद्दां जो कचरो जो आसा तो कचरो असो सायडीच्यान उडयल्लो वयता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.